जनतेक गरजेच्यो सेवा वेळेत आणि योग्य तरेन दिवपा खातीर खात्यांनी आधुनिक पद्धत आपणावची असे निर्देश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अधिकाऱ्यांक दिले। खात्याचे सचिव IAS तसेच IPS अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यान सोमारा बसका घेतली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गरजेच्या सेवांसयत मुळाव्या सुविधांचोय नियाळ घेतलो। प्रकल्प वेळार पुराय जावपा खातीर नव्यो आनी योग्य पद्धत आपणावपाची गरज आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान अधिकाऱ्यांक सांगले। प्रकल्प पुराय जावपाक कळाव जालो जाल्यार खर्च वाडटा आनी ते खातीर योग्य पद्धत आपणावन हो खर्च कमी करून येणावळ वाडोवपाचेर खात्यांनी भर दिवचो असो सल्लो तांणी अधिकाऱ्यांक दिलो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आज सेक्रेटरिएटांत सगळे सेक्रेटरीक घेवन तशेंच IPS ऑफिसर्स तशेंच IAS ऑफिसर्स सगळ्यांक घेवन आज बसका घेतली। ही बसका जाल्ली गोंयचे जे साधन सुविधा जे प्रकल्प आसात ते बेगीन करपाक, तशीच जी गोंयची येणावळ जी एकठांय करपाची आसा ती बेगीन एकठांय कर म्हणून ह्या बसकेन ठरलें। तशेंच जे कामगार आसात, जे सरकारी कर्मचारी आसात तेंचे मदीं एक खंय तरी शिस्त हाडपाक लागून ही बसका आशिल्ली। आनीक मेन म्हटल्यार तशेंच नरेंद्र मोदीचे जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे सरकारी प्रोजेक्ट्स आसात ते गोंयांत येवपाचे आसात, ताका लागून तेजी जी कामगिरी कसो आसा तेजो नियाळ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे बसकेक घेतलो। मेन म्हटल्यार ही बसका खंय 2 वरां चल्ली। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर गौरीश गांवकर।